न्यू म्हणून मागीर नॅशनल प्रेसिडेंट जाल्यार नॅशनल कावन्सील कोण हो दुसरो प्रश्न. नॅशनल कावन्सील जाल्यार नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी कोण. काय पयलीं नॅशनल कावन्सील आसता तेच्या अंडर नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी आसता तेच्या अंडर नॅशनल प्रेसिडेंट येता आनी तो सायन मारून दिता. आतां पळया तो म्हणटा नॅशनल प्रेसिडेंट सायन सुद्दां तेणी खंय मारला ती पळय. हांगा तेजें नांव आसा मात सायन तेणी हांगा मारला कांयच कळना. कित्याक हो आमदारूच तसो गड्डो आमदार. ताका A to Z असेंब्लीन बरोवन दिवचें पडटलें. बाबा कॉलिंग एटेन्शन कितें, 0R कितें, बजेट स्पीच कितें, अमेंडमेंट टू एक्ट कितें, सगळें ताका A to Z दिवचें पडटा. आनी ते स्पिचीस आमकां पोरूं हें कळयलें की तो हे मार्गान वयता स्पिचीस आमी ते बरोवन दवरिल्ले आसा. तुमी एके वाटेन ती स्पिचीस पळया मराठीन कोंकणीन बरयल्ले आतां स्पिकर्सांसून चालू जाता आनी युट्यूबार व्हिडिओ येयला ते सेम जातले. तो टेनंटाक टेटनंट म्हणटा, तो लेपर्डाक टायगर म्हणटा, तो फॅसिलिटेटक म्हणटा तो फॅसिलिटेट हे म्हणटा फॅलिसिटेट म्हणटा, सॉरी फॅलिसिटेटाक तो फॅसिलिटेट म्हणटा, कॉन्फिडेन्शियलाक तो कॉन्फिडेंटल म्हणटा. हे बोणे आमदाराक आमी सकयलच्यान वयर काडलेलो आसा. प्रत्येक प्रोटेस्ट तेजो आमी वयर काडलेलो आसा. आमच्या हे फाटल्यान रेव्होल्युशनरीज दिसता, बाकीचे विलेजर दिसता, आपलो सॅक्रिफायस आपलो घाम काडून हे सगळें केल्लें आहा. आनी तांकांच आयज तो ऑर्डर मारता कितें म्हणून, तुमी कोणूच ह्या ऑफिसान येवचे न्हू म्हणून. तेणी पयलीं सांगचे जे प्रश्न हांवें विचारला नॅशनल प्रेसिडेंट तूं केन्ना जालो. कित्याक नॅशनल प्रेसिडेंट आतां तुमी 1989 BJP तो फर्स्ट प्रेसिडेंट आसलो अटल बिहारी वाजपेयी अज्यूम करा. तो अजूनय प्रेसिडेंट जावंक शकना. आतां तो क्लेम करूंक शकना, तो ना संवसारान मात तो क्लेम करूंक शकना तो प्रेसिडेंट म्हणून. अरे वो प्रेसिडेंटचे ते कॉन्स्टिट्युशनान बरयला की जो तूं म्हणटा एकदां एक टायम मानून घ्या तो कॉन्स्टिट्युशन वॅलीड म्हणून. आमी तो खंडन केला तेजो, तो रॉंग म्हणून कॉन्स्टिट्युशन. एकट्यान मानून घ्या तूं तो प्रेसिडेंट म्हणून आनी तो कॉन्स्टिट्युशन सारको म्हणून. तेजे जेन्ना पार्टी रजिस्ट्रेशन जाता इलेक्शन जावपाक जाय आनी 4 वर्सांनी एवरी 4 years टर्म आहा तो इलेक्शन जावपाक आनी तोच प्रेसिडेंट कंटिन्यू करपाक शकना. डेमोक्रेटीक प्रोसेस आहा. तशें जाल्यार रावा रे मातशें ओगी जानेवारीन 23 समजा 21 ते जानेवारी 23 पर्यंत तो नॅशनल प्रेसिडेंट आसा समजा. पण जानेवारी 23 तेणीच सांगला की आपूण आतां MLA जाला, म्हाजे कडेन हे प्रेसिडेंटशीप जायना, रेझोल्युशन आसा. आपूण मनोज परब म्हणजे तुकाराम परबाक आपूण प्रेसिडेंट म्हणून प्रपोज करता आनी तेजें इलेक्शन जालें आनी तो प्रेसिडेंट जाल्ले. म्हटल्यार जानेवारी 23 ते 22 मे पर्यंत नॅशनल प्रेसिडेंट मनोज परब आसलो. मानून घेतल्यार आमी. जाल्यार आतां तूं खंयसून प्रकट जालो ते तेणी सांगपाक जाय. मागीर जे आसा तुमकां परत एकदां सांगता, हे सगळें कन्फ्युजन जाला बिकॉज ऑफ इलेक्शन कमिशनाच्या वेबसायटीर 9 जुनाक एक अपडेट जाला, सॉरी अपलोड जाला कॉन्स्टिट्युशन आमचो. तो कॉन्स्टिट्युशन पार्टी रजिस्ट्रेशन करच्या पयलींचो. तो आमी वारंवार सांगला की तो ओल्ड कॉन्स्टिट्युशन म्हणून. तो आतां इनफोर्स ना. आमी 19 फेब्रुवारीक आमचो जो रजिस्ट्रेशनाक दिल्लो कॉन्स्टिट्युशन तो परत दिला आनी तो बाय मिस्टेक तेंचे जो डिलींग हँड इलेक्शन कमिशन तेणी तो ओल्डूच स्कॅन कॉपी तेणी अपलोड केल्ली आसा. तर तेगेर आमी ऑलरेडी इलेक्शन कमिशनाक बरयल्ले. आतांय तेणी हे सगळो इन्सिडेंट जावन परत बरयल्ले आनी CEOक आमी सांगतले. सो सध्या तरी विरेश बोरकर नॅशनल प्रेसिडेंट ना, नॅशनल कमिटी ना, नॅशनल कावन्सील ना. आनी जे आमकां तेणी काडला तेवूय इनवॅलीड आसा. ते 10 मेंबर ते सस्पेंड केला तेवूय सस्पेंडेडूच आसा. आतां एक अनेक प्रश्न तुमी विचारात. 30 तारीख तुमकां खबर आसा, तुमी हांगा सगळे आसले. तो 30 मेक तो हांगा मिटिंगाक येयल्लो तेन्ना मनोज परब प्रेसिडेंट नाहलो, तेणी रिजिग्नेशन दिल्लें. तेन्ना तो नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून तेन्ना तेणी चार्ज कित्याक घेवंक ना हो प्रश्न विचारा ताका. तेन्ना तो एज अ CEC मेंबर येयला. तो फक्त पार्टीन CEC मेंबर म्हणून आहा, इतलीं वर्सां CEC मेंबरच म्हणून करता तो आनी कांयच ना. ताका ही ऑथॉरिटी ना. हे सगळें कारस्थान तो करता. हे सगळें कारस्थान तो करता. पार्टीसून ताका काडपाक जाय म्हणून हे तो कारस्थान करता आनी ताका दुसऱ्या पार्टीन वचपाक जाय म्हणून सगळें तो करता. कित्याक इतली वर्सां जाली, इतलो टायम जालो ताका आमी टायम दिलो. मनोज परब रिजायन जालो तेज्या पयलीं ताका आमी टायम दिलो. 70 दिसांनी तो ऑफिसान येयलो आनी खूब टायम दिलो.
आणि आम्ही हे राव रे आम्ही हे काढपाक शकता आताच्या हातात एका काय एन्फोर्समेंट ना एका काय हे ना तो काय इन्कम टॅक्स ऑफिसर न्हू तो काय गव्हर्मेंट मामलेदार न्हू हे सील करता आम्ही दिसलेले आमकां दिसलेले काल एकादशी देव तेका सद्बुद्धी दितला म्हणून पण तरी पण तो सुधरूंक ना हितून एकूच कळटा देवूय तेच्या वांगडा ना म्हणून सो आम्ही हे करूंक शकता आताच काडूंक शकता आमच्याकडे सगळे आताच आम्ही आणि म्हाका खंय कॉन्स्टिट्यूशन वाचपाक कळना अरे बाबा तू जितलो मुतोंग नासतलो तितलो हांव शिकला तू म्हाका ते सांगा नाका की ती म्हाका वाचपाक कळना नाजाल्यार हे कळना म्हणून कितें जाणा पार्टीचे हा पार्टी कितें जाणा आय तर पार्टी रजिस्ट्रेशन खंयच्या सेक्शनाच्यान जाला तू सांग पार्टीचे कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट तुवें कित्याक सायन मारूं ना इतली वर्सां सांग पार्टीचे इलेक्शन एक्सपेंडिचर तुवें कित्याक सायन मारूं ना इतली वर्सां तू सांग पार्टीचे मिनिस्टर इतले वर्सां कित्याक सायन मारूं ना तें सांग हे जर करनासले हे जर आमी करूंक नासले जाल्यार पार्टी आतां बाकीची जी पार्टी जाला जशें की सत्तर विकास पार्टी डिरजिस्टर्ड जाला UGDP डिरजिस्टर्ड जाला मागीर आनीक खंयची तरी गोवा सुरज पार्टी डिरजिस्टर्ड जाला गोवा विकासूय जाल्ली मात तेंच्यांनी स्टे हाडला ते तशें जातले सो कितें तूं उलोवंक सोदता आनी एक गजाल जी कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी तो शेअर करता तुम्ही मातशें इन्वेस्टिगेट करपाक जाय तेजेर कितें बरयल्लें आसा ही लायन तुमी फोकस करा फॉर्म ए आणि फॉर्म बी जे इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करता कॅन्डिडेट ती सायन नॅशनल प्रेसिडेंट नाजाल्यार नॅशनल सेक्रेटरी मारतलो आता तो कितें म्हणटा आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट आनी नॅशनल सेक्रेटरी नॅशनल कावन्सील आमच्या पार्टीन ना अजून करे नात आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट मात तो म्हणटा नॅशनल प्रेसिडेंट आतां तो जेन्ना 2022 सांतांद्रे कॉन्टेस्ट केल्ले तेन्ना तुवें फॉर्म एचेर कोणी सायन मारलेली बाबा नॅशनल प्रेसिडेंटान सायन मारलेली का तुवें आतां स्टेट प्रेसिडेंट सायन मारलेली का फॉर्म बीन दुसऱ्या आनी कोणी मारलेली सांग तशें जर इन्वेस्टिगेशन केल्यार तूं भायर पडटा एट बेस्ड ऑन दॅट कॉन्स्टिट्यूशन एट बेस्ड ऑन दॅट कॉन्स्टिट्यूशन तूं आमकां नोटीसी काडटा तूं डिफेमेशन हे घालता आमगेर कित्याक आमकां सस्पेन्शन करता आर्टिकल 4 आनी आर्टिकल 6 म्हणून मग त्याच कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा फॉर्म ए आनी फॉर्म बी नॅशनल प्रेसिडेंटान मारपाक जाय तुजे झेडपी जे तृप्ती नायक आनी तृप्ती बकाल आनी ते एसपी बगांजा तेवूय इलेक्शन कॉन्टेस्ट केला तेजी फॉर्म बी आनी फॉर्म ए कोणी सायन मारला नॅशनल प्रेसिडेंटान मारला कोणी मारला मनोज बरोबर मारला प्रेसिडेंटान तूं आतां मदींच कसो प्रकट जालो सो ही कर्मा तेजी जशें की आमी सांगला की तुमी ते सोदा तेजी अशी सील तुमकां वास्कोय मेळटले कुमारजुवाय मेळटले आनी कदंबा प्लॅटरूय मेळटले सो हांव मागता आमचे फावंडर मेंबर तेणी तुजेर एलिगेशन केला तेणी म्हटलां की तूं खंयचोच पार्टी फावंडर मेंबर ना आनी तूं पार्टीतले अकाउंटातले पैसे होते विथड्रॉ केले म्हणून खंयच्या पार्टीच्या पार्टीतल्या अकाउंटातले पैसे विथड्रॉ केले म्हणून आयज तेणी स्टेटमेंट दिला प्रेस कॉन्फरन्स घेतला बायट दिला ओके हांव ट्रेजरर न्हू सो हांव पयशे काडटलो तेजे घरातले पयशे काडूंक ना तेजे गर्लफ्रेंडाचे पर्सिल्लेय पयशे काडूंक ना आनी तेजेय पयशे काडूंक ना सो हांव पयशे काडटलोच आनी पयशे काडपाकच जाय हांव प्राउडली सांगता पार्टीन 1,20,000 असले पयर काल आमी 40,000 काडला कित्याक पार्टी एक्सपेन्सीस एक बेर करपाक जाय आमकां ते हांव सांगूंक शकना खंय काडला ते आमी एका एक्सपेंडिचर पार्टीच्याक आमी स्पेंड करतले आनी ते तूं कोण विचारपाक आमकां ते तूं नॅशनल प्रेसिडेंट जावन इतलो गड्डो तुजे कडेन ऑफिसाची चावी ना मरे अरे तुवें ऑफिसाची चावी ना तूं कसलो नॅशनल प्रेसिडेंट आनी पळय लक्षांत दिया तेणी कॅटेगरी स्टेटमेंट म्हणल्यार 30 मे लास्ट CEC मिटींग जाली आपल्यान पार्टी कडसून ना डॉक्युमेंट्स मागला म्हणून कसले डॉक्युमेंट कितले मेंबर आहा ते दी कितले मिटींग जाल्या ते दी कितले हे जाला ते दी सगळे कितले डोनेशन येयला ते दी अरे तूं नॅशनल प्रेसिडेंट मरे तुका सगळे डिटेल आसपाक जाय तूं उलट आमचे कडेन मागता आनी आमी कोणूच न्हू म्हणटा तूं आमकां कांय कळनात म्हणटा सो ही गड्डो आमदार वो तो फोटींग आमदार एका आमी वयर काडला दाखयला तुमकां तो असेंब्लीन सुद्दां वयता फुडल्या 30 तारीख असेंब्ली ना तुमी नोटीस करा तेज्या डेस्कार फक्त A4 पेपर आसता एक तेजे पेन आसता ते 100 रुपयाचे आनी एक पेन्सील आसता तो काय स्टडी करना काय एक्सप्लेन करना कांयच करना आमी ताका सगळें सांगला बरोवन दिला कोंकणीन स्पीकर सर अशें आहा हे आहा DOP आहा तो डबल रोल करता एक आहा एडिशनल डायरेक्टर हे आहा तेच मागीर थंय जाता प्रत्यक्षान सगळें बरोवन दिताले आमी आनी ते आमी फुडें तेजेर उलयना मात
हो नॅशनल प्रेसिडेंट करून पार्टीची वाट लायता. एकाच लागून मनोज परब सोडून गेल्लो. आम्ही हे जाहीरपणान सांगता आम्ही सगळे एकठांय आहा. जशें की आम्ही सांगलेलें आम्ही सगळे एकठांय आसा. पार्टी फुडें व्हरपाक सोदता. मनोजाकूय परत हाडपाक आमी सोदता. आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय बोलाय बोलाय बेगीन यो बेगीन यो पार्टीच्या वांगडा आम्ही हे शॉर्ट नोटिसान कित्याक आमी आयज चिंबलाची आमची ग्रामसभा आसली. बाकीचे विलेजींनी ग्रामसभा आसली. मागीर आमी कारापुरूय गेल्ले. सो आमी शॉर्ट नोटिसार हे सांगला. सो आमी जशें की सांगता आमी मागता आतां आमचे फावंडर मेंबर तुमकां परत सांगता. फावंडर मेंबर म्हणल्यार 119 लोक ते रजिस्ट्रेशन टायमार दिता. हांवेनूय हेजो सांताक्रुजचो मेंबर म्हणून एफिडेवीट दिला. तेका विचार फावंडर मेंबराचे डेफिनेशन कितें विरेश बोरकाराक तेका विचार फावंडर मेंबर कोण. फावंडर मेंबर म्हटल्यार कितें जो पार्टी रजिस्ट्रेशन करता आसतना पार्टीच्या वांगडा आसा. हांवें एफिडेवीट दिल्लो हांव फावंडर मेंबर आसा. हांवें पयशे बोलला तेन्नाच्यान कंटिन्यू करता आनी कितें आहा एवरी इयर तेंचे रिन्यू करपाचें आसता. तर विरेशाक तेवूय विचारा तुमी तुवें फॉर्म भरला काय म्हण ह्या वर्साचे तेवूय तुमी विचारा. ते तुमी विचारिना कळ्ळें न्हू. ते डेफिनेशन ते आसा. तुमी तो सांगता मागीर तेजें आयकता. एक तर डॉक्युमेंट तेणी नॅशनल प्रेसिडेंट दिला तुमकां. म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट्स आहा. मनोज परब प्रेसिडेंट जाला म्हण म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट्स आहा. कोर एग्जिक्युटीव कमिटी इज सुप्रीम बॉडी म्हण हे विरेश बोरकारान 17 जुलय 2021 विरेश बोरकारान स्वता आपल्या हातीन प्रेसिडेंट म्हणून सायन मारलेले आसा. मिनिट्स बरयला की पार्टीची बॉडी सगळ्यांक व्हडली बॉडी ही द सुप्रीम बॉडी म्हणल्यार कोर एग्जिक्युटीव कमिटी CEC बॉडी. आणि हे मागून घेता इलेक्शन कमिशन. त्याच्याच आदाराचेर आमी इतले CEC मिटींग घेताले डिस्कशन्स करताले. हे डॉक्युमेंट तुमकां हांव शेअर करता. प्लीज अपलोड दीस आनी क्वेश्चन विचारा आणि ताका चॅलेंज करा की प्रेस कॉन्फरन्स घ्या म्हणून. अशें एकट्याक तो फेस्ताक वयता एकट्याक तो ताके कडेन दिता एकट्याक घरा दिता हे कितें रे. अरे बाबा जे आहा जसो तूं गट्स दाखयता पळय वास्को वचपाक कुमारजो वचपाक ना रातच्या उडयतान घे मरे. रातच्या उडयतान घे. एक दीस हांवें डायलॉग मारलेलो तो परत मागता. आतां कावळो स्वता घोशीत करता की तो मोर म्हणून नॅशनल पक्षी म्हणून. हे कितें वो कावळोय न्ही वो रातचो गुबूड रातचो येता पळय गुबूड राव वो मागता अनिशा कडेन अरे हे कितें हे सारकें चुकी हे कितें आनी म्हाका ओडेदान कोण नोटीस धाडटा रे. ओडेदांक शोकूच न्ही काल रातचे तुवेंच पयली स्टोरी मारला फय. तूं राव तूं म्हाका सांग हे सील पयलीं आसलो तूं जेन्ना येयला तेन्ना ना. मागीर रिपोर्ट केले रातचो एका गेला कित्याक आतां 9-10 पर्यंत ही लायट चालू आसता. मागीर हे गेला कळ्ळें न्हू. आनी बाबड्याक ते कोणाक धाडला पळय तेका तो पडलो त्रासान. सुप्रीम बॉडी हे आतां चड केलें तें लिमीट आमी तेका रावताले की बाबा तो सुदारतलो येतलो फुडें पार्टी व्हरतले म्हणून आमी चान्स दिलो तेका. 70 दीस पयलीं तो येवंक ना. मागीर मनोज प्रभू रिजायन जावन गेलो. तरी पूण आजून तो 2 महिने जाले तो आतां कांयच करून नवे कितें ती घालता पळय. 1 कोटीची डिफॉर्मेशन घातली लिगल नोटीस जाली तरी पूण कांय जाल्लें ना. प्रोटेस्ट केलो तरी पूण कांय जाल्लें ना. नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून घोशीत केलो तरी पूण कांय जाल्लें ना. आमी तेका रिप्लायूय करूंक ना. सो आतां तेणी हे षडयंत्र केलां की ते डॉक्युमेंट्स तेका जाय म्हणून ते डॉक्युमेंट खंयचे पार्टीक मागीर विकपाचे कितें करपाचें तो तेच जाणा. सो आमी डिसिजन तुमकां प्रॉमीस दिता फाल्यां भितर पळय आमी डिसिजन घेतले आनी आउट करतले. हांव मागता जशें आतां अजय ऑलमोस्ट सगळें तुमकां ब्रीफ केल्लें आसा. जे आमी पयलींच्यान सांगताले ही कॉन्स्पिरसी जी मडगांव मिटींग जाल्ली थंय ही सगळी स्टार्ट जाल्ली. तेचे वयर ऑडियोज व्हायरल जाल्ले आनी हे आयज हे जे कृत्य तेणी केलां हेचेर प्रूफ जाता की तेंचे कितें इंटेन्शन आसलेलें एक तर पार्टी स्प्लीट करप जाल्यार पार्टी टेक ओवर करप. हे पळोवन तरी दिसता की तेका पार्टींतलो आमचे कडल्यान तेका जाय की तेका एकदां भायर काडलेलो आनी जे तेजे फुडें इंटेन्शन कितें आसा आनी खंय वचपाचें तें तेका मे बी फुलफील करपाक जाय म्हणून. आनी तो जो म्हणटा नॅशनल प्रेसिडेंट आतां तो 70 दीस येवंक ना ऑफिसान. इतकी आमची 2-3 मदीं CEC मिटींग जाल्यो आनी मागीर तो येता एज अ प्रोटेस्टर म्हणून तो प्रोटेस्ट लेटर घेवन येता आनी तो डॉक्युमेंट्स मागता. आनी डॉक्युमेंट्स मागल्या शिवाय म्हणटा आपूण तो फुडले कितें ते आपूण हे करचो ना म्हणटा एक्शन घेवपाक दिवचो ना म्हणटा. म्हणजे कोणाचेर घेवपाक जाय जाल्यार आरे तूं नॅशनल प्रेसिडेंट जाल्यार तूं आनी प्रोटेस्ट लेटर कशें मागपाक शकता. तूं तुजे कडेन सगळे एक्सेस आसपाक जाय डॉक्युमेंट्साचो. आनी हे नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून तुका आतां कळ्ळें 2026 इतके दीस तूं खंय आसलेलो जेन्ना तांकां आतां ते तो 10 मेंबर्साक आपूण तो परत ताका आतां घेतले म्हणटा. जेन्ना तेंचेर एक्शन घेतली तेन्ना हो नॅशनल प्रेसिडेंट खंय आसलेलो.
आणि नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून तू जर आता तुका मानलो सुद्धा जाल्यार अशें हांवें सांगलें तुजें नॅशनल कावन्सील काय आहा, नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी काय आहा, कित्याक तेच जे तेंच्यांनी एक जे हे व्हायरल केला कॉन्स्टिट्युशनाची कॉपी तिथे क्लियर बरयला नॅशनल प्रेसिडेंट जर कितें तेका जर पावर्स आसा ओन्ली आफ्टर द डिसिजन ऑफ नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी, म्हणजे तेची कमिटी जे डिसिजन घेता तेच्या उपरांतूच तो ते एक्झिक्यूट करपाक शकता. जशें आमी तांकां 10 जाणांक आनी हेच्या पयलीं कोणाचेर एक्शन घेतला ती आमची पयली सीईसी बॉडीची मिटींग जाली, मिटींग जावन ते डिसिजन जावन मागीर आमी ते एक्शन घेतला. सो अशें तेंच्यांची मिटींग जाला काय ते तेणी सांगपाक जाय. आनी हे चोरयापणान जे लॉग मारता हरशीं जे जाग्यार तो भोंवता तुमी पयला आसतले वता ते तेजे रील्स आसता तुजो कॅमेरामॅन घेवन भोंवता हे कट्टला कित्याक नॅशनल प्रेसिडेंट मरे तूं रील काडपाक जाय रील काडून फिर व्हायरल करपाक जाय आसलें बाबा आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट ही जी बॉडी आसा हे सगळें इलिगल चलयता म्हणून इलिगल चलयता म्हणून आनी कितें सील मारपाक जाय आसलें. रातचे तुमी दोनांक रातचे आता दोनांक तूं मारता तूं नॅशनल प्रेसिडेंट तुका फूल रायट आहा मरे एज अ नॅशनल प्रेसिडेंट तुका खरोच आसा जाल्यार तूं डायरेक्ट घेवन पेन मशीन मारपाक जाय आसलें. मिडियाक आफोंक जाय आसली तुमी मिडिया आतां इतको तुमी आतां 1.5 वर जालें हांगा रावला तुमकां आफोंक जाय आसलें आनी मारपाक जाय आसलें सील. तूं जर तुजे जर बाजू सारकी आल्या अशें फटिंगपणा करून अशें चोरी आनी रातची येवन कित्याक मारपाक जाय आसलें सील. तूं नॅशनल प्रेसिडेंट जाल्यार तुका फूल रायट आसा मरे. सो हांव परत एकदां इतकेंच सांगता की जे मनोज सांगून भायर सरलेलो की हे आतां रेव्होल्युशन उरलेलें ना म्हणून हे आतां डर्टी पॉलिटिक्स जाल्ले आहा म्हणून तेतून प्रूफ जाता. आनी इतके दीस आमचे सगळे हे भुरगे रेव्होल्युशनरी सगळे ओगी आसलेले ते कित्याक खुबशे आमचेर अटॅक जाताले आनी अशें तेंच्यांनी पिक्चर क्रिएट केल्लो की आमकां ही पार्टी नाका आमी ही पार्टी बंद करपाक सोदता म्हणून. पूण जेन्ना हे एक सारकें लिमीट आसा हे जेन्ना जालें जेन्ना आमकां सगळ्या भुरग्यांचे कॉल येयले की आतां कितें तरेचेर एक एक्शन जावपाक जाय म्हणून. आनी आयज लास्ट मिनीट कॉलाचेर इतके भुरगे येयला जर आमी तसो जर अपील केल्ले जाल्यार गोंयभराचे भुरगे हांगा आसपाचे तितके आमची कॅपॅसिटी आसा. आनी आमकां हेचे वयल्यान इतके प्रूफ जाता की आमकां ही पार्टी जाय आनी आमी सक्षम आसा ही पार्टी फुडें व्हरपाक. घरान हे आमकां चलचें ना कित्याक आयज लोक आमकां विचारता तुमच्या हातीचें जालें कित्याक काय म्हणून आमच्या हातीचें जालें कित्याक कितें आमी आवाज दितले ताका. आनी हो सील ह्या मेंबराक ह्या ऑफिसान वचपाक दीर येत ना म्हाका. हांव मेंबर फावंडर मेंबर आयज म्हाका वचपाक आयज दीर येत ना. हे विरेशान घराचेर चूक. विरेश आमी न्ही व्हिडिओर तुजें नांव काडलें आमचो आमदार आतां कळलो कोण म्हणून हें कोत्ता म्हणून. अरे म्हाका दिरेन जाय म्हाका भितर वचपाक कित्याक हें ऑफिस आमचें आनी ही पार्टी आमी फुडें वतले. तूं कितलीय मस्ती कर तुजी मस्ती आतां कोण येयली तूं विरेश आमदार कसलो पळय तो आमी नको आसले. तुजे गूण आनी तुजो स्वभाव आतां आमकां कोण येता कित्याक आमकां जाय फुडें वचपाक आमी येयले रेव्होल्युशन करपाक आनी हें गोंय सांबाळपाक. हें तूं एकलो मनीस इतल्या जाणांक नाचयताय इतल्या जाणांचे तूं हे सॅक्रिफायस काबार करताय. घाम काडला आमी घाम काडला हे पार्टी घडोवपाक. मनोज परब आयज आमी प्राऊड तेका मनोज परबाक. आयज मनोज परब आनी कावूक पडला. आज डेड जाला गोंय सगळो लोक आमकां विचारता तुमचें कितें जालें काय म्हणून कितें सांगपाचें आमी. ही गोश्ट आहली ती विरेशाच्या मनान कितें तरी आहलें. आतां कोण येता विरेश तूं आमचो आमदार म्हणून आमी सदांच तुका आमी वाखाणलेलो पूण आयज कोण येयलो तूं आमदार कसलो पळय.